स्वामी स्वामी कुंती महाराणी प्रार्थनाची डिस्कस करता आसती तुम पुराजनाक स्वागत आसा हे सेशनान तू आणि आम्ही लास्ट फ्यू सेशन्स दोखून पर्टिक्युलरली लास्ट 2 सेशन दोखून कुंती देवान कशी रक्षण करचें त्या सिद्धांतावेर डिस्कस करता आसती तेंची कुंती महाराणी पर्टिक्युलरली 23rd आणि 24th श्लोकान सांगता सो आज हे रक्षणाच पॉइंट ताचे सिद्धांता वयरी हे आयचे सेशन कंक्लूड करूया आमी त्या पॉइंट्स मागीर 25th वर्सा वचचें सो तुम पुन्हा जेन्ना स्वागत आसा आनी तुमगेलें कोण बी रेकॉर्डिंग हे पळयतात तुमकांय स्वागत आसा तुमगेलें आशिर्वाद घेवन हे सेशनांत मुखार सुद्दां एक प्रार्थना करून ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रातरान परः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो कुंती महाराणीले भागवताचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेयर्स थंय ती कृष्णाक म्हणटात तो द्वारका वता आशिल्लो युद्ध जातरी तेन्ना तिणें हें प्रार्थना करची तिगेले जिवनाच पुरा तिणें उडगास काडचें अशें प्रार्थना तूं कशी रानांत कश्ट जाल्लें चेडूं जालें तिगेलें पांडूल देहांत जाल्लें मागीर कसन कसन नमुने कश्ट येयलें तिगेली नात्र वय गेलीं ती सो हें तूं आमी हे प्रार्थनेन तूं पळयत चांग रुपारी की देवाल ते व्हडपण ग्रेटनेस आनी स्वीटनेस मधुरता त्या कुंती महाराणी तिगेले प्रार्थना थ्रू आमी पळयत ती सांगता देवा म्हाका तुगेलें कसं म्हणून प्लॅन कळना तुगेली योजना कळना जाल्यार हांव कृतज्ञतापूर्वक तुगेले मनांत कसन आसा कसन जत्ता आसा तें हांव एक्सेप्ट करता आनी तूंची पुरापशी म्हगेल होल वेलविशर तूंची म्हगेल शुभचिंतक त्या खंडिताची ती सांगता बाई की हे भारी कश्ट की कोणाक ती कशी रक्षण केलें ना म्हणून आनी ती ते नेक्स्ट श्लोकान तूं 25th श्लोकान तिणें सांगचे हांवें आसा की म्हाका कश्ट येवो म्हणून तसलें की कश्ट येताना तुगेलो उडगास करता म्हणून सो असले एक समय आरी खंय युद्ध तांणी विजयी जाल्लीं ती आनी कसन की एक नमुने एक व्हड एक म्हणटात एक सेलिब्रेशन करची टायम जाल्लें की हागेल राज्याभिषेक जातलो युधिष्ठिरालो जाल्यार त्या समयार वे ती सांगता की देवा कश्ट येवो कश्ट आयल्यारय अडना तुगेलो उडगास करता म्हणल्यार तें एक तिगेलें एक देवाल वयर विश्वासू की देव रक्षण करतलो आनी तिगेलें हेंच मन की म्हाका विंगड खंयच्याय विशयार अटॅचमेंट नाका देवा कशी गंगा समुद्रा होळून वता तशींच म्हगेल मनाच पुरा कसन कसन विचार आसा ते तुगेले शरण कमलां तूं होळून येवो म्हणून सो तिगेले कसनय प्रार्थनेंत रिक्वेस्ट ना तिगेले कसनय खाली तिगेले गुणगान करचें सो 23rd श्लोक सुरू ऐकूया आणि ताचे विषय करून 24th श्लोका वचून आम्ही आयचे रेसिटेशन रक्षणा वैरिक सिद्धांत पळोवया 23rd श्लोक ऐकूया यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुदाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी
कंसेन रुदाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुदाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्. मी पुढे येतं की कशी ती प्रार्थना करता असं की पुरा नमुने कष्ट आदकून तू रक्षण केला विपतगणा म्हणजे कितलकी कष्ट येयला तो पुरान तू रक्षण केला जाल्यार तिगेले भावन कसं न्ही एक तर मातृत्व भाव आसा ताका ती सांगता की देवकीक कष्ट येयला तू कंसान तिका रक्षण केला जाल्यार ती सांगता तिगेली अवस्था तर आनिके म्हणटात पण आनीक एक कश्ट आशिल्लें कसं जालें की तिगेल बामणूय नाशिल्लो कुंतिलो चेडूवांक म्हळ्यार कोण व्हड करचें म्हळ्यार तांणी अनार्थ आशिल्लीं ताका ती सांगता देवाक की तूंच आमगेर नाथ जाल्लो म्हणून नाथेन मुहू केतनें रक्षण केलां मस्त कश्ट करून जाल्यार तिगेल भावन कशें न्हय की देवकी तुगेली आवसू तिगेल रक्षण करचें सहज जाल्यार हांव मागेल कशें न्हय एक तांतू क्वालिफिकेशन आसवा हांव डिजर्विंग आसवा हाचे खातीर म्हगेल कांय म्हणटात पळय कांय एक स्थान ना की तूं म्हगेल विशय इतलें म्हाका रक्षण करता म्हणून म्हगेल आनी म्हगेल चेडूवां खातीर जाल्यारय तूं केलां मू देवा तूं कितलो व्हड देवा म्हणून म्हगेल कर्मीक फला निमित्त कर्मा निमित्त म्हाका कसं कसं कश्ट येयलें जाल्यारीची तूं म्हगेल रक्षण केलां तुमची दीनबंधू म्हणून त्या प्रकारे ती हांगा सांगता 24 श्लोक पुढे येतं विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रात् मृदे मृदेनेह महार्लतास्त्रतो द्रौण्यस्त्रश्चाश्महरेभिरक्षिता विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रात् मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चश्महरेभिरक्षितः विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रात् मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चश्महरेभिरक्षितः विषात म्हळ्यार पॉयझन आदकून विष आदकून भीमाल रक्षण केलें महाअग्नी वर्णावताक आमकां पुरा जनान जोळून वचून तांतू दखून रक्षण केलें पुरुषाद म्हळ्यार व्हड व्हड राक्षस आमकां वनांत खावच्या प्रयत्न करता आशिल्ले तांगेल दखून रक्षण केलें तूं हिडिंबासुरा म्हणकेची असत सभाया द्रौपदील रक्षण केलें तूं त्या सभान तूं हस्तिनापुरांत वनवास चिता म्हळ्यार ते दुर्वास मुनीन येताना श्रापीत जावची एक परिस्थिती आयली जाल्यारीची कृष्णान थंय येवन रक्षण केलेलें वनांत कितले सकट वनवासांत म्हळ्यार द्रौपदीक जयद्रथान हें करताना आनी मागीर द्रोणी म्हणलेलें म्हळ्यार की अश्वत्थामान परीक्षिताक गर्भांतू मारचे प्रयत्न केले तेतून तूं रक्षण केलां आनी असल पुरा म्हणटात पळय महारथ म्हळ्यार कितले कितले सकट योद्धा उठ लढाई जालेली तेन्ना पुरान तुकून तूं रक्षण केलां सो हांगा पळयल्यार मस्त सकट विशयान तूं भिमाल असो वारणावतान तेन्ना कृष्ण नाशिल्लो थंय डायरेक्टली पर्सनली नाशिल्लो ताकाच ह्या पॉयंटार दखून आमी हें डिस्कशन करता आसा की देव पर्सनली आसूं काय म्हूण ना देव कशी कशी रक्षण करता म्हणून एक लेखार पळयल्यार की म्हणटात पळय एक एक पंत पर्सनली वेशा पुरो कशी अर्जुनाक विंगड महारथ आदकून देवान ताका रक्षण केलेलें आसा जाल्यार एक एक पंत देव रिप्रेझेंटेटिव्स म्हळ्यार त्या पॉयंटार आज आमी डिस्कस करचे आसा कशी विदुरा आदकून पांडवा रक्षण केलेलें आनी देवान ऑमनी म्हळ्यार एक पंत एक प्रकार देवान ऑमनीपोटेंस म्हळ्यार कशी द्रौपदीक एक नमुन्याचे अनंत रुपार कापड जावन तें रक्षण केलेलें म्हूण पळयत
सो अशी पुरो आसा म्हूण जाल्यार देव गायडन्स तागेलें शिक्षणा देखूनय रक्षण करता, कशें अर्जुना केलेलें भगवद्गीताचें पाठ करून आनी एक पंथा बल दिता, कशी भिमान हिडिंबाक मारतना बकासुरा मारतना देवान बल ताका कशें दिलेलें. सो ह्या पुराशा पुरो एक पॉयंटार ह्या पुराची कॉम्बिनेशन जावचें पुरो तेंच्यान देव रक्षण करता आनी एक पंथा देव आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना म्हणटाना देव आमकां काल रुपार रक्षण करता असं म्हूण कसं जाल्यार की एक पंथा आमकां इमिजिएटली प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यारय खंयच्या एक विशयाची व्हॅल्यू कळना जाल्यार ताका एक अनुभव जावन काल रुपारी म्हळ्यार आमी टायम लागता ते सॉल्व करूंक तेन्ना आमी त्या विशयान सिरियस जाता ती आनी आमगेल गर्व येवून जाता कसं जाल्यार की एक प्रायड एरोगन्स गर्व असल्यार ते कृतज्ञता भावन येना कृतज्ञता भावन येवका जाल्यार आमगेल गर्व उणी जावका कसं जाल्यार की गर्व आसतना प्रायड आसतना कंप्लेनिंग नेचर आसता आमगेलें आनी त्या प्रकारान म्हणटात पळय ते ते येना ताका एक पण देव इमिजिएटली प्रॉब्लेम सॉल्व करना कसं जाल्यार की देवालें एक मन आसता की आमकां त्या प्रॉब्लेमा विशयी आमकां ते पेशन्स शिकून कशी देव रक्षण करता म्हूण जशी तशी जाता म्हूण पळयत सो देव एक पंथा आमकां रक्षण करता जाल्यार कशी तें आमकां कळटलें आनी नेक्स्ट श्लोकान मागीर तीन सांगचें आसा की देवा रक्षण करता म्हाका कश्ट येवं म्हूण सो ह्या पुरो एक प्रकारार म्हणटात पळय देवालें खंयची खंयची रुपार रक्षण करता म्हूण त्या लेकार आतां देव कशी रक्षण करता म्हळ्यार एक पंथा अशी साथ आसा की आमकां कसन एक प्रॉब्लेम येता और एक पंथा आमगेल निमित्त कसन प्रॉब्लेम जावचे पुरो जाल्यार ही दोन्ही केसान तूं आमी पळयत देवाल कनेक्शन आसा खंडिता आमकां कसन प्रॉब्लेम जाता ना और आमगेल निमित्त कसन जाता ना तांतूय देवाल कसन एक प्लॅन आसता मुखारी म्हळ्यार आतां अशी न्ही की आमी चुकी केल्यार ते सांगचे देवान निमित्त ती चूक जाल्यार आमगेले आतां तशी न्ही जाल्यार चूकी कोण जाता तरी तांतूं मुखारसून कसन कोर येता देव ताचें प्लॅनिंग दिता ते आमी एग्जाम्पल पळयलें कशी गुगल मॅपान तूं आमी खंयी पक्कने थोडे चुकून पडच्या पुरो ती जाल्यार ते मॅप आमकां आपास सांगता की मुखार वचून यू टर्न मार येता म्हूण तसलें की पुरा विशयान तूं देव उपदिश्टा अनुमंता देवाल अनुमा देवान एक आज्ञा प्रमाण देवान मनान नातले ते कसनय जायना सो आमी एक प्रकार पळयत ते जाळ कशी एक जाळान तांकां प्रॉब्लेम जाता भिमाक दुर्योधना जाळ आशिल्लें जाल्यारीची ते भिमाक विश दित तरी कसन जाल्लें तो तांतू देखून ते प्रसंग जात तरी तो आनीक एक घट्टी मुठी जावन भायर आयलो एक पण ताका मिसअंडरस्टँडिंगा निमित्त प्रॉब्लेम जावचे पुरो आनी त्या मिसअंडरस्टँडिंगा निमित्त कशी वाली आनी सुग्रीवा खंय धांवन वचुका पडलें जाल्यार खंयी पुणी धांवन वतान वय तो पुरा जगत ती धांवन वता जाल्यार ताचे निमित्त कसन कळटा मुखारसून सीता सोदूच्या वताना ताका पुरा जाग गोत आसता सो पुरा तूं म्हळ्यार एक देवाल एक फ्युचर एक प्लॅन आसता तें रक्षण करचे खातीर म्हूण सेव करचे एक अवकाश दिवच्याक देवाक आनी कोणाल की मिस्टेका निमित्त त्या द्रौपदी दासील मिस्टेका निमित्त त्या पात्रान तूं एक सित्ता कर्ण व्हरलेलें जाल्यार ताणें कशें केल्लें दुर्वास मुनीन आयिल्ले तेन्ना तें पात्र दाखयताना द्रौपदीन सांगलें ना आमगे तें धुवन आनी जालें आतां तूं कसनय ना म्हूण जाल्यार कृष्णान तें सांगलें हाड तें पात्र म्हूण जाल्यार त्या दासीन कसन की एक मिस्टेक केल्ले निमित्तान तूं एक सित्ता कर्ण आशिल्लें समक्लीन नातिल्ले निमित्त तें कृष्णान ग्रहण केलें सिता दुर्वास मुनी देखून रक्षण जाल्लें म्हूण सो एक प्रकारार पळयत मिस्टेकानय देव रक्षण करता म्हूण आनी अर्जुनाक मात अशी न्ही देव सांगता युद्धांत तूं की तूं हांव लढाई करता तूं बैस म्हगेलो लोट्टू म्हूण ना कसन कोरका तें करूंक आमगेलें धर्माचें जाल्यार देव तें आमकां रक्षण करतलो म्हूण तें एक विश्वास आसूं जाल्यार की एक पत्ता डेंजर्स म्हणटात पळय कसन एक कश्ट येता ते भायले दृश्टीन येवचे पुरो हेल्थाचें और कसन एक एक्सिडेंट जाल्यार मस्त सकट डेंजर आमकां एक्चुली आमगेले भितर दुखून येता एक पण रिझल्ट इमिजिएटली येता हात कसन हुनर लागल्यार हात कुडले जळटा बोक येवचे पुरता इमिजिएट रिझल्ट जाल्यार एक विशयाक ते रिझल्ट येवचे वेळ लागता आनी ते आमगेले भितर वयर देखून कसन की एक मन अंत आसता ताचे निमित्त मुखार सुनू
जावच्या पुरो म्हणून. तो लास्ट टायम आमी पळयलें की कशी देव तागे गायडन्सान टिचिंग्सा थ्रू आमकां करता म्हणून. कसं जालें की स्वल्प प्रॉब्लेम अशी आसता, आमी पुरा रक्षणा विशयी सिद्धांता विशयी डिस्कस करता आसतली. एक प्रॉब्लेम अशी आसता तांतूं कांय सोल्युशन ना. जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुःख दोष अनुदर्शनम मात्र स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य स्थाम स्थितिक्ष्व भारत. हे सुख दुःख अशी ऊन थंड जन्म मृत्यू हांतूं कांय सोल्युशन ना ह्या प्रॉब्लेमाक. जाल्यार एक प्रॉब्लेम अवॉइडेबल आसता खंयचे आमी कशें एक चिक्कून पडटात. ये ही स्पर्शजा भोगा दुःख योनो येवत आदि अंतव्य कौंतेय न तेषु रमते बुधा म्हणून. म्हळ्यार खंयच्या एक विशयान तूं चिक्कून पडचें, कशें एक म्हणटात पळय रॉंग चॉयसीस करचें, तें आमगेल वयर आसता. जाल्यार खंयच्याय परिस्थितीन तूं आमगेल धर्म करूंकाची नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जियाय अकर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसीयते अकर्मणा म्हणून. म्हळ्यार केन्ना तें एक शरीर आसा, आमी करचें आशिल्लें कर्तव्य करूंकाची. भलेय तें करतना आमकां रिजल्ट इमिजिएटली येवचे पुरो, स्टार्टिंगार कश्ट दिवचे पुरो, यत्तदाग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धी प्रसादजम. म्हळ्यार स्टार्टिंगार तें विशा म्हणके दिसचे पुरो आमगेलें कर्तव्य करतना, आनी मुखार ताचें अमृत मेळचें पुरो. सो कसनय एक लायफान तूं कसनय पूण एक सिच्युएशनान तूं नवी स्कील शिकची की कसन की एक आमगेल रेकार कसन की एक प्रयत्न करची तें करूंकाची. आणि कसन ते इनएविटेबल प्रॉब्लेम्स आसात पळय जन्म आनी कसन ते कश्ट आसता तांतूं आमी लेखचे जायना की ते देव ते राबयतलो म्हणून. जाल्यारीची ताचे इंटेन्सिटी और ताची ते कश्ट आमकां उणी दिसची तशी देव करता म्हणून. अशें न्ही की वनवासा वेळार हांकां दुःख नाशिल्लें, मातशें सकट कश्ट आशिल्लें, रातचे समज जाग नाशिल्ली पांडवांक, त्या देवान सॉल्व कर न्ही, ते कश्ट तांकां भोगूंक पडलें. द्रौपदीलें कसं की अपमान जाल्लो, रक्षण केलें ना देवान, जाल्यार ताचे कश्ट जाल्ले. सो हें पुरा मनावरचे एक पण कष्ट जावचे पुरो की कसले केन्ना खंयची प्रॉब्लेम येता जाल्यार एक खंडीत कसले प्रॉब्लेम असल्यार भक्तीन तूं देवाला प्रार्थना केल्यार ताची इम्पॅक्ट खंडीत और मॅग्निट्यूड खंडीत उणी जाता, तांतूं कांय संशय ना. आनी कसं ना एक प्रॉब्लेम चुकून आमी पडटा ती देव अशें आसा की आमी चुकून पडलेले प्रॉब्लेमा देखून वय आमकां मुखार सुनू कशें तें एक चांग रुपार तांतूं देखून भायर पडचें तसो वाट दाखोवन दिता. आतां फुडें म्हणके खावचे पिवचे कांय इश्यूज ना अशें पुरो आमकां, जाल्यार आतां पुरो सायकोलॉजिकल नीड्स मना शांती तसलें एक आसता. कशी भगवद्गीतान तूं अर्जुनाक म्हणटात पळय एक युध्दा वेळार ताका कसन सम कसन करची ना तें ताका मना वचचें न्ही. तशें की अर्जुनाक कशें की एक इच्छा आशिल्ली आनी कशें की एक इमोशन्स म्हणटात पळय तें आशिल्लें. कशी म्हणटात पळय आमगेली ज्ञानेंद्रिया देखून आमकां कशें की एक इमोशन्स येता आनी मागीर आमगेली कर्मेंद्रिया देखून आमी एक्शन घेवचें. आतां एग्जांपला खातीर एक कोणके व्हड मनुश्य गट्टी-मुट्टी म्हणून एक सांज चार्डा मारता आसत, तेन्ना आमी आमगेलें ज्ञान इंद्रिया देखून पळयतना आमकां ते इमोशन्स येता, खूब येता. हें सांज चार्डा कसले तो मारता आसा म्हूण. आनी मागीर आमी कर्म इंद्रिया उपयोग करून हात उपाय आमी उपयोग करून ताका ते चार्डाक रक्षण करचे प्रयत्न करप उरत आमी. सो तशींची सुरे आमगेले इमोशन्स येता ती आनी ताजे नंतर आमी एक्शन घेता ती. अर्जुनाल इमोशन कसं नाशिल्लें की हांक मालगड जाल्यार ओटू लढाई करून तांकां मारचें नाका म्हणून. आनी तागेलें एक्शन कसं नाशिल्लें ताणें गांडीर तोकू दवरून म्हाका लढाई करची नाका म्हणून. जाल्यार त्या समयार देवान भगवद्गीता थ्रू ताका दाखयलें की वय ही परिस्थिती सम ना जाल्यार ताका आनीकय वायट करचें नाका तें. आमकां आनी कितें सिच्युएशन वर्स करची नाका म्हणून. ताकाची हांगेर पुरा जेन्ना मृत्यू जावचें आसा जाल्यार तूं धर्म करका तुगेलो अर्जुना म्हणून. आनी अर्जून तें गीता आयकतरी ताका कसन करका म्हणून तें एक दृढ निश्चय आयलो. तशींची पुरा अप्स एंड डावन्स आमगेल्यान म्हणटात पळय अनस्टेबल इमोशन्स आसचे पुरो
आणि त्या अनस्टेबल इमोशन्सा नंतर आम्ही कसं की एक ऍक्शन घेता ती ताचेर आमी चुकून पुढचे पुरोती जाल्यार केन्ना भक्ती असता केन्ना हें शास्त्रात ज्ञान मेळटा केन्ना आमी सत्संगांत असता ती तेन्ना आमकां ते एक सेल्फ कंट्रोल येवचे पुरो देवाल दयेन तेंच्यान आमी आमगेल भितर वयल मना देखून आमी कसं की चुकून पडचे देखून देव रक्षण करता तें एक रक्षणाची अभिमन्यू मृत्यू जातरी देवान ताका सांगू न्हू तागेलें रक्षण केलें तागेलें कर्तव्य करता म्हूण सांगलें ताका हो एक व्हड विशय आमगेल्या मना वरसतलो की देव आमगेल्या सायडांत आसा आमगेलो ओट्टू आसा म्हूण केन्ना उडकास दवरता आनी ताचेन आमकां एक लायफान पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मेळटलें एक हायर प्लॅन आसा देवालें खंडिताची आमकां मना वचचेसना त्यात परिस्थिती आमगेलें देवाल प्लॅन कसं नाही म्हणून जाल्यार खंडित विथ टायम आमकां ते देवाल प्लॅन करतलें आनी आमकां कळटा की खंडित हें देवान आमगेल्या चांगा खातीर केल्लें तेन्ना आमकां कळ्ळी आत्तां हो विशय कळ्ळो म्हणून सो देव खंयची खंयची रुपारी आमकां एक म्हणटा त्या समयार आमकां एक शक्ती वय दिता कशी अर्जुनाक खांडवान तूं रानांत तूं देवी देवता जेन्ना उठ लढाई करची तशी शक्ती दिली अर्जुनाक इंद्र वायू हांगा तसं देवता उठताना लढाई करून सोडली अर्जुनान देव एक म्हणटा शक्ती वय दिता म्हणून कशी प्रभुपाद स्वाम्याक US वतरी ते सगळें एक भक्तीचें आंदोलन करचें देवान शक्ती दिली यशोदा माईन कितले प्रयत्न केले ते प्रयत्न करचे व्हड बांदूचेक देवा जाल्यार देवान लास्टारी ते बांदूचे सोडलें सो आमी केन्ना आमगेले पुरा पावर नाशिल्ले प्रयत्न करचे 100% प्रयत्न करतात पळय देव खंडीत त्या बाकी वय पुरा देव पळोवन घेता कशी जयद्रथा टायमारी अर्जुनाक अशें दिसलें की जायना म्हणून आनी मारूक ताका अग्नींत प्रवेश करपा पडटलो लागता म्हणून जाल्यार देवान त्या समयार वयर सूर्यास्त जाल्या म्हणके कोर न्हू अर्जुनान रक्षण केल्लें कशी कशी देव रक्षण करता आणि रक्षणाविषयी आणि एक 2 पॉइंट उलोवन आयचे सेशन कंक्लूड करूया आमी की देव रक्षण करचें म्हळ्यार खंयची रुपारी म्हूण आमकां कळना ताचे खातीर एक आनीक एक दृश्टांता खातीर आमी पळयत की उत्तरेक ब्रह्मास्त्रान अश्वत्थामान मारलेलें तेन्ना त्या परिक्षिताक देवान रक्षण केलें जाल्यार मुखारसून आमी पळयत हें उत्तरेलें चरित्रांत पळयत आमी की मुखारसून तिगेल्या पुताक परिक्षिताक श्रृंगीन श्रापीत करून तागेलें मृत्यू जातलें म्हूण आसतना तेन्ना उत्तर एक दिसना की तेन्ना कृष्णान रक्षण केलेलें आत्तां कसं जाल्यार कृष्णान म्हगेल्या पुताक रक्षण करनी म्हूण उत्तर आशिल्लें तेन्ना जाल्यार जी ते भागवतम जातरी ती कळ्ळें की हें देवाली इच्छा म्हणून तेन्ना गर्भांत असताना देवान येवन रक्षण केलेलें त्यावेळी रक्षण आनी आत्तां श्रृंगील श्राप दिवन ताका हें देह त्याग करता म्हूण आशिल्लें एक परिस्थिती निर्माण जालें उत्तरेल मनांत आसा की त्यावेळी देवालें रक्षण म्हणून तागेल्या चांगा खातीर परीक्षिता खातीर आनी ती परीक्षिता देवा खातीर कसले नासता ती परीक्षिता इतलें सांगता की तूं भागवतम तूं कसलें आयकलां तें म्हाका सांग म्हूण म्हळ्यार उत्तर एक्सेप्ट करता की हें परिस्थिती अशी आयल्या की परीक्षितान तें भागवतम आयकूं का म्हूण आनी तांचे भागवतम आज आमी आयकता आसत न्हू आनी उत्तर एक परीक्षित आपास तें भागवतम संक्षिप्त रुपारी उत्तर एक सांगता तागेलें ताणें सोडची पशी फुडें देह आनी तांचे भागवतम आसा परीक्षितान तागेलें आवसूं सांगचें उत्तर एक तें बृहद भागवतामृत सो तशी म्हूण आमी पळयता सो देवान अशी पर्सनली आसूं का म्हूण ना देव कशी कशी रक्षण करता खंयची रुपां रक्षण करता सांगू जायना कसलें की कुंतीक आनी पांडवाक कृष्ण द्रौपदी स्वयंवरा पशी फुडें मेळ्ळी महाभारतांत उल्लेख ना देवान ताजे पशी फुडें मेळचें द्रौपदी स्वयंवरा नंतर देवान तांकां मेळचें आसा जाल्यार ताजे पशी फुडें वय कुंतीन सांगलां म्हूण की भिमाक रक्षण केलेलें वार्णावतांक रक्षण केलेलें म्हूण हें कशें रक्षण देव तागेले रेप्रेझेंटेटिव्जा थ्रू तागेले विंगड जनाल तागेले भक्ताल थ्रू आमकां और विंगड जनाल थ्रू आमकां रक्षण करता देव कसं जालें की आमी पळयता की भीष्म एक जनरेशनाचो आशिल्लो नेक्स्ट जनरेशनान तूं धृतराष्ट्र पांडू विदुर आनी ताची नेक्स्ट जनरेशन पांडव आनी कौरव सो आतां विदुराल खातीर पांडव फेवरेट आशिल्लीं ती खंडीत भीष्म पितामह तो मोर न्यूट्रल आशिल्लो आनी तागेलें मनांत आशिल्लें की दुर्योधनान चेंज जावका म्हूण ताका
आपासोपास चान्स दिता आशिल्लो दुर्योधनाक तो भीष्म पितामह कृष्ण ताणें सांगचें आसा दुर्योधनाक भीष्म पितामहान की कृष्णान तांगेले सायडान तसल्यार आमी खंडीत पराजित जातले, आमकां विजयी जावचे कांय चान्स ना. आनी भीष्म पितामह सांगता वयके युद्धांत तूं मेगेल रोल्स फिनिश जाले सिता म्हाका मारले सिता तूं ते कुडले नेगोशिएट कर न्हू तसं म्हूण तें शांती प्रस्ताव कसं पूण एक नेगोशिएट कर न्हू मुखारसून पळोवंक आतां युद्ध कोर नाका. म्हळ्यार भीष्म पितामह लास्ट मिनीट ते केन्नाय ट्राय करता दुर्योधनाक कन्विन्स करचे खातीर चांग रुपारी तूं मुखारसून वचूं का म्हूण. तो न्यूट्रल आशिल्लो पांडवा खातीर पळय हांगेल खातीर पळय तागेलें कर्तव्य रुपारी. सो आनी आनीक एक मालगड म्हळ्यार द्रोणाचार्य. आनी द्रोणाचार्य ते तांगेले हस्तिनापुराचे एक प्रकार एम्प्लॉयसी आशिल्ली, म्हळ्यार एक गुरू जावन ते हस्तिनापुर तांणी कसं चड म्हणटात पळय पांडवा खातीर हें दाखोवन दिनात आशिल्लीं. जाल्यार विदूर तशी न्हय आशिल्लो. विदूर केन्नाय दुर्योधनाक आनी धृतराष्ट्राक ओपनली क्रिटिसायज करता आशिल्लो. आनी कुंतीक आनी युधिष्ठिराक विश्वास विदुरा वयली ते केन्ना विश दिलेले ते प्रसंग जालो पळय भिमाक तांकां कळटा की हें दुर्योधनान केलेलें म्हणून. कसलें की भीम सांगता की ताणा म्हाका सांग की खावयलेलें ताचेर हांव मुर्चित जालो म्हणून. जाल्यार कुंती आनी युधिष्ठीर तांकां दिसता की हें समय न्ही पुराय जाणां हो विशय सांगच्या खातीर. जाल्यार तांणी विदुरा मात सांगतात तो विशय की अशें जाल्लेलें म्हणून. तेन्ना देखून विदूर नोट करता के तागेले गुप्तचर केन्नाय आसतात के दुर्योधनाक मुखार मागशी कसले की विदूर एडमिनिस्ट्रेशनांत आशिल्लो तागेले ते पावर आशिल्लें ताका ताणें केन्नाय गुप्तचरांक दुर्योधना मुखार मागशी दवरता आशिल्लो के तो पळोवच्या खातीर तो कसं करतलो कसं प्लॅनिंग करता आसकी तो म्हूण. आनी युधिष्ठिरान युद्ध जातरी सांगचें आसा की आमकां विदुरान कशें रक्षण केलां म्हळ्यार महाभारतांत ताचो उल्लेख येता कशें एक पक्षी आसच्या पुरो घुडांतू तेन्ना तें पावस येताना तागेले आवसू तागेले पाख सोडून तागेले सान चेडवान रक्षण करता के त्या पावसान तिंब नाशी ते सान चेडवान पक्षीक तशी विदुरान आमगेलें रक्षण केलां म्हूण युधिष्ठिरान सांगचें आसा युद्ध जातरी. सो देव एक पंता नॅचरल वेन प्रोटेक्ट करचे पुरो सुपर नॅचरल वेन प्रोटेक्ट करचे पुरो. सुपर नॅचरल म्हळ्यार कशी गोवर्धन उकळ्ळें देवान पुरा वृंदावन वासीक रक्षण करच्या खातीर इंद्राला देखून. जाल्यार तें सुपर नॅचरल आशिल्लें. जाल्यार नॅचरल वेन कशी प्रोटेक्ट करचो देव एक परिस्थिती अशी परिवर्तीत जाता की आमगेलें रक्षण जाता और देव कोणाक पेटयता खंयच्यान आमगेलें रक्षण जाता. सो केन्ना दुर्योधनान पांडवांक वारणावता पेटयलेलें तेन्ना ताका अशें दिशिल्लें की तांणी भारी एक नमुन्याची पॉप्युलर जाता आसत हस्तिनापुरांतू ताणें राबल्यार हस्तिनापुरा जनाक तांणी भारी प्रिय जातालीं ती ताका तांकां वारणावता पेटोवया म्हणून. तेन्ना धृतराष्ट्र निमगेत के दुर्योधनाक आतां वारणावता पेटयल्यार कितले काळ राबतलीं एक दिवस आपास येतली न्हय. सो तूं हें प्रॉब्लेम सॉल्व कर न्ही दुर्योधना म्हणून. तेन्ना दुर्योधन धृतराष्ट्र सांगता की तांणी आपास येयना ती म्हळ्यार इनडायरेक्टली ते मारचे प्लॅन आसा म्हणून. आतां विदूर आलें गुप्तचर हेकडे आसता ती ताका कळटा की कसं की प्लॅनिंग आसा म्हणून. आनी त्या वारणावता प्लॅनिंग आसा म्हूण कळटा विदूर कसं करता थंय वारणावता खंय रातचें एकोमोडेशन आसा पळय थंय टनल करून सोडता खंय एक थंय देखून कसं जाल्यार त्या टनला देखून भायर पूण धांवन वचचें येता म्हणून. सो विदूर ते टनलाच प्लॅनिंग करता पांडवान थंय वचची पयशी फुडेंची आनी ते टनल खंय कनेक्ट जाता न्हंयतल्या कनेक्ट जाता के तें टनल आनी थंय मागीर विदूर एक 24 hours म्हणटात पळय एक बोट आनी बोटमॅन म्हणटात पळय एक हें दवरता के बोट थंय आनी एक मनुष्य केन्नाय कोणी त्या टनला देखून भायर आयले तांकां घेवन वचच्या खातीर म्हळ्यार कितले मोठा प्लॅनिंग केलां विदुरान. पांडवान थंय वचची पशी फुडेंची कसलें की ताका गुप्तचराल थ्रू कळना हें पुरो जातलें म्हणून. आनी विदुरूय एक म्हणटात पळय कोड लँग्वेजान युधिष्ठिरा हिंट करता के डायरेक्टली सांगना के की तुमकां मारची प्लॅनिंग आसा म्हणून. मात इतले कोड लँग्वेजान कसलें की विदुरान आनी युधिष्ठिरान तें एक रिलेशनशीप अशें आशिल्लें की कसं सांगता म्हणून आता न्ही खाली तागेले विदुराला एक्सप्रेशनाक युधिष्ठिरा कळटा आशिल्लें की कसं तो सांगू वता म्हणून. तशींच
युधिष्ठिराला एक्सप्रेशनान विदुरा कळतशिल गे तागेले मनांत कसं नसं म्हूण कसलें की दोग जाणां नेचर एक लेकार क्षत्रिय असल्यारी तांणी दोग जाण एक सात्विक आशिल्लीं ती युधिष्ठिर वय विदुर वय. सो हे आमी पळोवं येता की धृतराष्ट्र हें पुरो कळतर वय तो दुर्योधनाक करेक्ट करना आनी अशें दाखयता की ताका कांय गोतना म्हूण जाल्यार विदुरान तें नोट केल्लें नासता. सो हें टनला निमित्त आनी तें म्हणटात पळय ते दोणी अरेंजमेंट कोन्न दवरलेलें तेन्ना कांनी पांडव केन्ना ते उज्जे लागतना भायर पडटा ते त्या टनला दुखून सुरंगा दुखून थंय एक दोणी आसता आनी थंय दुखून भायर पडटा ती आनी कौरवांक कळना वय की तांणी रक्षण केलेलें. सो ह्या परिस्थितींत आमी पळयता कृष्ण पर्सनली नाशिल्लो जाल्यार तागेले रेप्रेझेंटेटिव्हा थ्रू विदुरा थ्रू देवान तागेलें रक्षण केलेलें. आमकां कसं नाही कश्ट येता ते पण त्या दिसच्या पुरो और दिसनाशा पुरो हें दुर्योधनाक दिवचे आशिल्ले कश्ट तांकां दिसनी आशिल्लें. कशी आतां पकडे कार येताना मुखारसून आमी रोड क्रॉस करतना पकडे कार येता जाल्यार तें आमकां कळटा जाल्यार खंयचे एक सान व्हायरसान इन्फेक्शन जाल्यार तें आमकां कळना. ते डॉक्टराक मात कळटा तो कसं कसं टेस्ट कर म्हणटा ह्या ब्लड टेस्ट करी त्या ब्लड टेस्ट करी त्या रिपोर्टान डॉक्टराक कळटा. सो ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತशिल्ले विशयान तो आमी प्रिपरेशन कोरयत वेदर कशें आहा फाल्यां पावस आसा जाल्यार साती घेवन वचयत हा आमगेली एज वाडटा आसता तेन्ना आमी एजा लेकार कसं कसं ऍक्टिव्हिटी कोरयत त्या लेकार आमी प्लॅनिंग कोरयत जाल्यार वारणा व्हरता तसलें परिस्थिती कसं नाशिल्लें ते इनविजिबल डेंजर केन्ना कसं जेता म्हूण कळना तेन्ना विदुरान डॉक्टरा म्हण केलें पुरा रिपोर्ट काडलें आनी पुरा अरेंजमेंट केलें आनी त्या सिच्युएशनांतूय कशी भायर पडटा म्हूण अशी न्ही की अ, अ, म्हणटात पळय की जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुखून आमकां कसं ते कश्ट उण जातलें जाल्यारीची कशी ते फेस कोरका वय म्हणूय देवाल आमगे जनाल थ्रू आमकां कळचें पुरो कसलें की ते जावचे आशिल्ले जगताची जाल्यार ते चांग रुपार ते फेस कशी करचें त्या परिस्थितींत तें आमकां देवाल रेप्रेझेंटेटिव्हसाक कळटा आनी अशी न्ही की देवाल भक्ताल थ्रूच आमकां हेल्प जावका कोणीय पूण कोणाल थ्रू वय देव हेल्प करता अशी न्ही की देवाल भक्तांना येवन देव खंयची रुपार आमगेले मुखार येता म्हूण आमकां गोतना. प्रभुपाद स्वामीन बॅक टू गॉड हेड मॅगझीन दिल्लींत वांटूच आशिल्लें की तेतूंत तो पोस्टमॅन एक येवन सांगता की प्रभुपाद स्वाम्याक हें मॅगझीन म्हळ्यार इतलें पातळ आसा हें वाचून जेन खंय खंय दवरून सोडटा ती तुमी बुक्क बरोवका बुक्क बरयल्यार ताची व्हॅल्यू चड आसता म्हूण तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्याक अशी दिसलें की हें कृष्णूय हें पोस्टमॅना थ्रू म्हाका सांगता आसा म्हूण अशी न्ही की तांकां गोत नाशिल्लें हें बुक बरोवका म्हणून जाल्यार कसन की एक म्हणटात पळय तें एक देवान त्या टायमार तांगेले मना आनी मागीर तांणी त्या भगवत गीताचें आनी भागवतमाचें सुरेशकंदाचें बुक बरोवस ट्रान्सलेशनाक सुरू केलें. सो देव तांकां एक पोस्टमॅना रुपार वय येवन सांगून गेल्लो म्हणून सो आमी क्युरियस आसूं का म्हळ्यार हें कसं जाता आसा म्हूण आमगेले मनांत आसूं का जाल्यार एट द सेम टायम आमी कसं तें आमगेले रितीर कसं तें कॉशियस आसूं का म्हळ्यार अशी लेक्चर की कसले कोणीय कसले कोणी सांगता कसले परिस्थिती ते देवान केलेलें म्हणून ना आमी क्युरियस आसूं का की कसन हो विशय कसन हाचे विशय हाचे परिणाम कसन म्हणून जाल्यार दोन्ही हातूं आमगेले एक बॅलन्स आसूं का आमी आमगेले वय एक म्हणटात पळय विवेक बुद्धी ताचे उपयोग करता इतलो ओपन मायंडेड आसना जे की कसन जाता ते देवालयाची म्हूण सांगता म्हूण तशी न्ही जाल्यार अशी क्लोज मायंडेड आसना जे की म्हणटात पळय ना तें म्हाका कळ्ळे शिवाय हांव तें मुखार सुना म्हूण सो मेन म्हळ्यार की ब्रॉड मायंडेड आसूं का देवाल सेव करचें म्हणटात पळय कसं एक म्हणजे खंयच्याय विशयाक आमी हें देवालें विल्लं म्हूण तशें आमी कंक्लूड करचें नज आतां आमी ते एक एग्जाम्पल पळोवपाच्या दृश्टांत एक पळयता की श्रिंगीक तागेले बापसूक ते ऋषीक अपमान जालें तेन्ना परिक्षितान ताणें मुखार कसं सांगिल्लें तेन्ना ताणें कसं की 2-3 वस्तू सांगचे आसता श्रिंगीन महाभारतांत ताचो उल्लेख येता तो अशी सांगता की परीक्षित रायाक श्राप दिवचे पयशी फुडें की ब्राह्मणान मुखार क्षत्रिय म्हळ्यार सुण्या मणकेची म्हूण आनी हें सुण्यान म्हगेले बापसूक परीक्षित महाराजा खातीर असल उत्तर उपयोग करता श्रिंगी की म्हगेले बापसूक ताणें अपमानीत केलां म्हूण हें कसलें जालां म्हळ्यार कृष्ण ना वत ताजे निमित्त हें जालां जाल्यार हांव श्राप दिवन हांव
कृष्णाल मनात कसं नसं हांव तें करता, हें असलें क्षत्रियाक कोण म्हगेले बापचो अपमान केलो ना, हांव ताका श्राप दिवन मृत्यू दंड दिता म्हूण. सो आमी कसलेपणी कोर न्हू तें देवाल इच्छा म्हूण लेखचें तें खंडित न्ही. प्रभुपाद स्वामी जाल्यार तांणी इतलो व्हड भक्त जावन जाल्यार खंय खंय वताना तांणी तांगे शिश्यांक निमगयता आशिल्लें की आतां खंय वचूं काय नेक्स्ट, हांव त्या परिस्थितीन तूं थंय गेल्यार हांव खंयचे विशयार उलोवं, अशें न्ही की तांकां गोतना जाल्यार तांणी तांगेलें कोणाल्याक गायडन्स घेवचें तयार आशिल्लें म्हूण. आनी एक विशय प्रभुपाद स्वामीन पळोवंक जाल्यार तांकां तांगेले गुरू स्वप्नांत येवन तांकां सांगलें की तुमी संन्यास घेवका म्हूण. जाल्यार तांणी कोणाल्याक एक तांगेलें एक भक्ताल्या उलयतना तांणी सांगलें की ना ना तुमी संन्यास घेवचे नज म्हूण. जाल्यार तांणी सांगलें म्हूण तांणी अशें न्ही की तांणी लेखलें की हां गुरू स्वप्नान आयली पळय जाल्यार ह्या भक्तान म्हाका सांगलां की तूं संन्यास घेवचें नज म्हूण. सो देवान हांगेल थ्रू सांगलां की हांव संन्यास घेवचें नज म्हूण देवान म्हाका सांगल्या म्हूण केलें ना, तांणी आनीकय मुखार पळयलें. मागीर मस्त जेन्ना निमगून तरी त्या कंक्लुजनार आयलीं तांणी की आतां ह्या समयार हांव संन्यास घेवका म्हूण. सो कसं अनुकूल कसं प्रतिकूल ताचे खातीर आमी तें एक एफर्ट घालका म्हूण कसल्यापुणी मनांत लेखून की ह्या देवाल्यांची म्हूण तशी न्ही, आमी ब्रॉड मायंडेड आसूं का जाल्यार कसं अनुकूल कसं प्रतिकूल त्या लेकार आमी डिसिजन घेवका. एक पण त्या देव तागेलो ऑमनिपोटेन्स दाखयता की असीमित वस्त्र जावन कशी द्रौपदीला रक्षण केलें, गजेंद्रान देवान आपयलें रक्षण केलें. आनीक एक विशय आमी पळयत महाभारतांत पुरा युद्ध जातऱ्यांनी अर्जुनान आनी कृष्णान रथार देंवताना कृष्णान अर्जुनाक सांगलें की तुगेलें गांडीव आनी तें हें आसा पळय पुरा तें शस्त्र काडी म्हूण. तेन्ना अर्जुनाक दिसलें की कसले देव सांगता रथार तकून पुरो शस्त्र काडचें. नॉर्मली तांणी तें शस्त्र ताचेर सोडून वता आशिल्लें. तेन्ना अर्जुनान आनी तें शस्त्र काडून देव न्हू चिक्के मुखारसून वताना ते रथ म्हणटा पळय बॉम्ब फुटल्या म्हणके उज्ज लागून ते फुटून वतके. तेन्ना अर्जुन निमगीत के कृष्णाक कशें जालें बा हें रथ अशें फुटून उज्ज लागून कशें गेला बा ताका म्हूण. तेन्ना कृष्ण सांगता खंय की ह्या युद्धांत तूं कोण कोणान कसन कसन मंत्र उच्चारण करून कसन कसन शस्त्र करून तुगेले रथाक उज्ज लागूं तशी केला म्हूण तें पुरा हांवें ताची एफेक्ट येनासी पळयलेलें. आत्तां हांव तें सोडलें ताचे निमित्त उज्ज लागली. तेन्ना अर्जुन आनी पुरा पांडव आशिल्लीं तेन्ना ते कृष्णाल उतर आयकून तांणी रडता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी कृष्ण तेन्ना सांगता खंय अर्जुना तूं कुडको आसस हांव विराटालें रावळारांत येयलें तेन्ना तूं म्हाका पांय पडून नमस्कार करून तूं म्हाका कसन सांगिल्लें तेव्हा तूं म्हगेले मालगड भावा म्हणकेची तूं म्हगेले पुरापशी प्रितीच सखा तुगेल्या की ना प्रितीचो म्हगेलें जिवनांत आनी कोणीय ना ती हांव म्हगेलें सगळें जीवन तुगेलें संतुश्टी खातीरच हांव डेडिकेट करता म्हूण तूं सोड म्हगेलें कोणीय रक्षण करूं जायना रे देवा म्हूण तूं प्रितीन म्हगेलें प्रार्थना करून म्हाका स्वागत केलेलें विराट रायले रावळारांत. तेन्ना हांव कसन सांगिल्लें की तुगेलें एक केस साकवय कांय जायना हांव तुगेलें रक्षण करता. आनी कृष्ण सांगता खंय हांव म्हगेलें उत्तर दवरलां अर्जुना तुगेलें एक केसाक कांय जायना ह्या युद्धांत म्हूण. म्हळ्यार पुरा पांडव आयकून हें भक्ताल आनी देवाल मते आनी देव कशी रक्षण करता ह्या विशयार आयकून तांगे बळबिलीन रडता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो कृष्णान अशें पर्सनली प्रोटेक्ट करचें हें रॅर हें एक्सपेक्ट करचें नज आमी की देव आमगे जिवनांत पर्सनली येवन प्रोटेक्ट करतलो म्हूण. सभेन तूं द्रौपदीक असीमित वस्त्र जावन द्रौपदीक रक्षण केलें ताका विंगड पांडवान अशें लेखता न्ही की कृष्ण आमगेलें रक्षण करतलो आमी कसलें कोरका म्हणना तें वनवासांत तूं युधिश्टीर बैसून केन्नाय तें द्रुत क्रिडा गेम प्रॅक्टीस करता आशिल्लें म्हळ्यार सेकंड टायम हांव पास तें शकुनील आनी दुर्योधनान उठपाक पक्कने आपास खेळका जाल्यार हांव डिफीट जावचें नज म्हूण ताचे खातीर प्रॅक्टीस करता आशिल्लें. भिमा कशी दिसता न्ही की कृष्ण रक्षण करतलो म्हूण तो फूल टायम तागेलें शस्त्र गदा घेवन ते सगळे टायम ताचे म्हणटात पळय प्रॅक्टीस करता आशिल्लो प्रिपरेशन करता आशिल्लो. सो कुंती आनी पांडव देवाल ओट्टसून तागेले भक्त सून तांणी एक्सपेक्ट करना ती डिमांड करना देवा तूं रक्षण कोरका म्हूण
तांणी डिपेंड करना तांगेल रितेर कसन प्रिपरेशन करका, कसन प्रयत्न करका, कसन साधन करका ते करतात. सो देव खंडीत सुपर नॅचरल वेन मागीर रक्षण करता जाल्यार ते रॅर जाका पांडवान तांगेलें डेडिकेशन दाखयलें कसन एक एक्सपेक्टेशन दवरनी. अशी दवरना अशी न्ही की देव रक्षण करता म्हूण डॉक्टराल्या वचन ना. देव रक्षण करतले वय जाल्यार ते डॉक्टरान मेळचें, डॉक्टरान देवका दिस ते आमी देवाली दय न्हू. सो कसन एक विश्वासा रक्षण करतलो म्हूण विश्वासच म्हणून आमगेल करचें आशिल्लें कर्तव्य आमी खंय चुकून पडूं नज. होच एक विशय इन जनरल रक्षणा सिद्धांता वयली. सो हांव हांगा रावयता. तुमगेले कसं कॉमेंट कसं तुमकां शेअर करता जाल्यार कोरयता. हांव 2 मिनिटां खातीर आपास एक रिकॅप करता की आमी मेन म्हळ्यार देवालें रक्षणा सिद्धांता विशीं डिस्कस करता आशिल्लीं आतां की कसन एक परिस्थिती निर्माण जावचे पुरो और आमी खंय चिकून वय पडचे पुरो जाल्यार दोन्ही परिस्थितीन तूं देवाल कनेक्शन आसची, देवाल फिल्टर आसची. खंयचे परिस्थितीन तूं मुखार सून चांग जावच तशी देवाल कसले प्लॅन आसता आमगेले खातीर. देव आमकां खंय कितलें चुकून पडल्यार देव आमकां सोडून घालना. जाल्यार आमी अशी लेक्चर जे की चुकून पडल्यार म्हूण तसल भावन आमी दवरूं नजो म्हूण. म्हळ्यार कोणा मिसअंडरस्टँडिंगा निमित्त असो, कोणाल्या जालपणा निमित्त अशें पुरो, कोणाल्या मिस्टेका निमित्त अशें पुरो कसन परिस्थिती जाल्यार देव रक्षण करता म्हूण. आनी भायच्या दृश्टीने रक्षण न्ही मस्तपंत आमी पळयलें आमगेले मनान आमगेले इच्छान आमी चुकून पडटा ती एक तर इनएविटेबल आसता. आमी पॉयंट पळयलें जन्म मृत्यू जरा व्याधी शीतोष्ण सुख दुःखदा हें पुरा इनएविटेबल आसा. जाल्यार तांतूय देवान रक्षण करचें म्हणल्यार कशें न्ही ताची इम्पॅक्ट आमकां तितले इंटेन्सिटी येना आनी देव आमकां म्हणटात पळय आमकां एक शक्ती दिता. असल पुरा परिस्थितीन तूं खंयची जावचें आसा हें जन्म मृत्यू जरा व्याधी जावचें आसा जाल्यार ताका फेस करचें एक बल म्हणटात पळय एक आत्मबल तें देव दिता आमकां. दुःख दोशानुदर्शनम जाल्यार देव आमकां त्या सिच्युएशनांत तूं कशें एक म्हणटात पूण मुखारसून वचूं का आनी आमी धैर्य चुकनाशी त्या देवान त्यावेळी देवाल रक्षण आनी देव मस्त रुपार रक्षण केन्ना करता शास्त्रा तूं गरुड थ्रू भक्ता थ्रू आमकां गायडन्स मेळटा. कशी भगवद्गीतेचे आमी सांगलें की अर्जुनाक कशी देवान पर्सनली गायड केल्लें. सो त्या टिचिंग्स भगवद्गीता या भागवतम आमी पळयता आसता ती हें आमी केन्ना आयकता ती आनी आमकां तें आयकून एक विश्वास येता हें मागीर देवालें एक प्रकाराचें रक्षणाची म्हूण. आमी कसं न्ही इमोशनल जावन आमी कसं न्ही अनस्टेबिलिटी आशिल्ले निमित्त आमी रॉंग डिसिजन घेवचे पुरो जाल्यार देव तांत लागून आमकां हें पुरो एक शास्त्रांत लागून आमकां एक रक्षण करता म्हूण. आनी मागीर आमी 2 पॉयंट पळयलें कशी रेप्रेझेंटेटिव्हजा थ्रू भक्त आसच्या पुरो भक्त नाव आसच्या पुरो देव कोणा थ्रू आमकां पावता म्हूण आमकां कळना. आमी स्पेशली विदुराल एग्जाम्पल पळयलें कशी विदुरान त्या वारणाव्रतान तूं तें टनल बांदून ते दोणी दवरून कशी तांगेलें रक्षण केलें म्हळ्यार थंय कृष्ण नाशिल्लो जाल्यारय कुंती प्रार्थनान सांगता वारणाव्रतान देवा तुवें रक्षण केलें म्हणून म्हळ्यार देव तागेले रेप्रेझेंटेटिव्हा वय थ्रू रक्षण करता म्हूण कुंती महाराणी प्रार्थना करता. आनी असत सभाया म्हळ्यार कशी असीमित विस्त्र जावन द्रौपदीला रक्षण केलें तशी एक पंथा देव व्हड रुपार म्हणल्यार सुपर नॅचरल वेन तूं रक्षण करता. जाल्यार आमी खंयच्या परिस्थितीन तूं देव पर्सनली येवन रक्षण करतलो म्हूण कोणी कसं सांगल्यार त्या देवालें विल्ल तशी लेक्चर नजे. आमी तें श्रृंगेल एग्जाम्पल पळयलें ताणें कशी रॉंगली कंक्लूड केलेलें की हांव श्राप दिता हें देवाल इच्छा म्हूण अशी न्ही. आमी आमगेलें कसं अनुकूल कसं प्रतिकूल म्हूण आमगेले विवेक बुद्धी ताचे प्रयोग करता आनी आमगेले प्रयत्न करता. देवाल खंडीत ऑमनिपोटन्स आसा. खंयच्याय स्थितीन तूं देव रक्षण करतलें तें खंडिताची जाल्यार तें रॅर नॉट टू बी एक्सपेक्टेड की गजेंद्राक द्रौपदीक कशें रक्षण केलें आमकांय रक्षण करतले देव ना. पांडवय तांगेलें प्रिपरेशन करता आशिल्लीं तांगेलें करचें आशिल्लीं कर्तव्य करता आशिल्लीं कृष्ण तांगेलो ओटू आसल्यार वय. सो त्या प्रकारार हें पुरा पॉयंट दवरल्यार आमकां आनी मुखार वयली कुंती प्रार्थनात खाली 25 मुखार वयले श्लोक ते आनीक लायक आसा की कशी ती कश्ट येवं म्हूण प्रार्थना करता. सो एक देवाल विश्वासू खंयचे रुपार देव रक्षण करता म्हूण आमकां कळच ना एक पंथा जाल्यार देव खंडीत विश्वास आसता की देव रक्षण करता आसा. त्या भावना कुंती महाराणी तसं तें महाचरित्र तिगेलें तें पळयत तिगेले भावना कसं आसा आनी आमी तांतूंत कसं शिक्षीत अशें आसा. हरे कृष्णा अंगारा बेता
काही चुकून पडलं असल्यार क्षमापण करता हरे कृष्ण. ह्या पॉइंटार तुम्ही कसं नाही कॉमेंट करूं जरी अनम्यूट करून करूं येता चॅट बॉक्सा घालतले चॅट बॉक्सांत घाले. मातसो सकाळ प्रॉब्लेम्स इनएविटेबल असता आमगेले भायर आशिल्लें कोणी नियर एंड डियर वनाक कसं नाही जाता तेन्ना आमकां भारी एक म्हणटात पळय तेन्ना एक विश्वास करचें देव कशी रक्षण करता असं म्हणून भारी कश्ट जाता तसले परिस्थितींत तुवें देवान आमकां धैर्य चुकनाशी कसं की एक ते मॅनेज करचें एक शक्ती दिवची पडे त्या मागीर देवाल रक्षणाची. हरे कृष्ण धन्यवाद तुमगे कॉमेंट्स खातीर. हरे कृष्ण वेणी माधव प्रभू पळय दुर्गतीम तत्त गच्छति देवाल भक्त म्हळ्यार केन्नाची हें जायना. स्मिता नायक माताजी विनयाशान भक्ताजी हरे कृष्ण धन्यवाद तुमगे कॉमेंट्स. हरे कृष्ण अनंत को प्रभु गंगा माता जी हरे कृष्ण धन्यवाद. नेक्स्ट टाइम ते आमी फेमस प्रार्थना कुंती महाराणी केन्ना ती निमगून घेवची देवाक कश्ट येवं म्हणून. आतां हें बॅकग्राऊंड पळय तरी आमकां त्या प्रार्थना करता ती खंयची मुडार आसा म्हूण कळटा की देव रक्षण करताची म्हणून जाल्यार कश्ट येताना आमी देवार उडकास करतात तो विश्वास. सो त्या प्रार्थना आतां आमकां पळयता आमी नेक्स्ट टायम. कोणाक कसं शेअर करता जाल्यार करूं येता नाजाल्यार आमी सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्णा दिसले 3 पंथा हरे कृष्णा महामंत्र म्हणून आम्ही सेशन करतो. धन्यवाद अनिरुद्धमय. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा हा सांगा माताजी. एक विषय म्हाका मस्त तुम्ही सांगिल्ले मस्त आवडले कसन म्हळ्यार त्यांनी पंचपांडवाला ಒಟ್ಟುची कृष्ण असून माई त्यांनी मेहनत करता आशिल्ली ती म्हळ्यार त्यांनी आशिल्लें न्ही की देव आमगे लागीं आसा आमकां कसलें भयना देवान आमकां देव रक्षण करताची म्हणून अशी त्यांनी हें लेखन अशी तांगेल प्रयत्न त्यांनी करता आशिल्ली ती हें गोत आसा पण ते तुम्ही स्पेसिफिकली सांगतना ते कितले करेक्ट म्हणून मना वता म्हटल्यार आमी कसं लेखता ती आमी इतलो पुरा करता ती आनी मनुष्य म्हळ्यार मनीस केन्नाय आमी अशी लेखता न्हय की आमी देवाल करता ती आमकां देव रक्षण करता देवान आमकां हात सोन घालना पर आमी लेखता आनी आमगे प्रयत्न आमी करनाशी बसल्यार कसं जाता म्हळ्यार तें एक आनी त्यांनी 5 जणी मारी भीमू अर्जुनू आणि कोण तो धर्मरायू आनी पुरा कितलो व्हडलो तांगेल पूत कुंतीन मागून घेतलेली पूत मागीर तांकांय जाल्यार इतलो शक्ती आसूं न्हू तांकांय जाल्यार कितलो कश्ट आयले ती तेन्ना मस्त लायक दिसलें आयचे तुमगे सेशन कितले आमी मना घेव तशें कितले विशय आसा कितले लायक आसा म्हणून. हरे कृष्ण प्रभू जय धन्यवाद. हरे कृष्ण मस्त आयकून सांगता तुम्ही. हरे कृष्ण. भारी चंद कॉमेंट हरे कृष्ण. अनिरुद्धमय थँक्यू वय मस्त आमगेले एक प्रकार म्हणटात पळय अनसीन फोर्स आसता देव आमगेले मुखार येना वय जाल्यार खंयची रुपार पावता एक पण आमकां ಸ್ವಲ್ಪ वर्स नंतर वय कळटा की त्या टायमार देव पाविल्लो आमकां तो त्या विश्वासा वयर आसा आनी कितें आमगेली प्रिती वाडून येता देव त्या लेखारी यथा माम प्रपद्यन्ते ते देव खंडित दाखोवन दिता. हरे कृष्ण धन्यवाद तुम्ही इतले टायम करून हे सेशनाक जॉईन जाता ती. हरे कृष्ण एक देवाल उडगास करून आमी म्हणटात पळय एक प्रार्थना करूनची देवान रक्षण जावं आमकां आनी केन्नाय खंयच्या परिस्थितीन तूं देवान आमकां एक असले एक बुद्धी दिवका की आमी कृतज्ञ आसूं काय म्हणून कृतज्ञ आसतना गर्व नासल्यार ते खंडितच आमकां म्हणटात पळय ती एक भावना आनी विश्वास येता कशी दुर्योधनाक ते गर्व आशिल्ले निमित्त ताका तें कृतज्ञता भावनेन म्हळ्यार खंय गर्व आसा थंय कृतज्ञता आसना आनी खंय कृतज्ञता आसा थंय गर्व आसना. सो त्या प्रकारे आमी देवाला प्रार्थना करून 3 पंथा कलकळीन हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून हे सेशन कंक्लूड करूया.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। धन्यवाद। नेक्स्ट संडे मिलें आपस। हरे कृष्ण।